भोमा बायपासाच्या विशयावेल्यान ग्रामसभेत बरीच चर्चा झाली। थळाव्यांक काळखांत दवरून भोमात बायपास करपाक सोदतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। थळावो आमदार आनी महामार्ग प्राधिकरण अधिकारी आमकां वेगवेगळी आश्वासनां दितात। देखून थळावो आमदार आनी महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी एकठांय बसका घेवन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली। कसले ठराव हांगा घेतले काय म्हणून तो टाळून गेलो पळय। आता सरपंचाचे कर्तव्य आसले जे ठराव हांगा मांडल्या तुम्ही पळयला आसतले। आम्ही ठराव मांडल्या ते बायोडायवर्सिटीक तुम्ही आमच्यो तळयो मेन्शन केल्या काय ना हो आम्ही थंय डॉक्युमेंटेशन आम्ही दिला पंचायतीक आणि तो ठराव मांडून घेतला। दुसरो मेन हे आसा जो रिजनल प्लान 2021 काबार जालो थंय खंय तरी 16A 16B आणि आता 39A जो हाडलो गव्हर्नमेंटान अमेंडमेंट करून गोंयच्या लोकांच्यो जमनी काबार जे करूंक लागल्या आणि आमचो जो सुशेगाद गांव आसा तो खंय तरी नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा। खंय तरी लोकांक आमकां जाय तसलो RP20 फुडलो जो RP येवपाचो आसा तो आमकां जाय तसो आमी सजेस्ट करतलो, आमी मांडटले। तो रिजनल प्लान खंय तरी वयर धाडचो आणि तो पास करून घेवचो अशें म्हणून आमी ठराव घेतलेलो आसा। आणि तो म्हाका दिसता खंय तरी हे गांवच्या हिता खातीर खंय तरी गव्हर्नमेंटान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। आमकां बायपास जायो, आमकां कोणाक त्रास जावंक जायना। आमी गरीब लोक तेन्ना आमकां बायपास करता आमी तेंच जावंक जाय आमकां। तो मागता तेंच जावंक जाय आनी आमी सगळे ते हेजेच फाटल्यान आसतली। आमची ग्रामसभा आयज प्रामुख्यान आमचो मेन इम्पॉर्टंट आसा नॅशनल हायवेचो। एज पर डिमांड बाय पब्लीक लोकांचे तेंचें म्हणणें आसा की EIA रिपोर्ट घेया पयलो आनी EIA रिपोर्ट तो रॉंग आसा। कित्याक आमची ट्रेडिशनल तळयो ह्यो तेजेर दाखयल्या पूण जेन्ना एक्विशन करता तेजेर कांयच दाखोवना। तो रिपोर्टूच समज जर रॉंग आसा जाल्यार नॅशनल हायवे जातलो कसो असो तांचो डिमांड आसा। त्या डिमांडा प्रमाणे तेंचें कितें आसा तें बरोवन घेतलां ते आमी धाडटले नॅशनल हायवेक धाडटले, नितीन गडकरीक धाडटले आनी गोवा गव्हर्मेंट नॅशनल हायवेक धाडटले। ते कितें म्हणटा ते पळयतले, तांचो रिपोर्ट कसो येता तो जे ग्रामस्थान मांडला ते आमी फॉरवर्ड करतले।